राजकारणांतल्यान निवृत्त जावपाचो आपलो विचार आशिल्लो, पूण लोक आपल्याक ते करपाक दिनात अशें बाणावलेचो माजी आमदार चर्चिल आलेमांव हाणें सांगलें. लोकांनी आपणे खासदाराची वेंचणूक लडोवची असो आग्रो धरला अशें चर्चिल सांगता. पण हांवें केलां एटलिस्ट 10 ते 12 13 एमए पर्सनल आमदार केले. पूण प्रॉब्लेम कितें आहा, आज पासून म्हज्यान सांगो जाता तुका, गोंयचो लोक म्हाका सोडपाचो ना. गोंयचो लोक मुखार वळा. आज गोंयच्या लोकांक म्हाका लागून खूब दूख जाल्लें आहा. आतां जे पळय म्हजे थोडेशे नाटकां येवन पळय ते कितें वॉट्सॅपाचेर बी पळयता. पूण काळजांतल्यान आख्या मुगे बाळाले लोकांकूच न्हू, आख्या गोंयच्या लोकांक म्हाका लागून खूब दूख जाल्लें आहा. ते म्हाका कितले फोन येता, हांव खंय गेलो जाल्यार म्हाका कितलो रिस्पेक्ट घालून दिता तें म्हाका खबर आहा. आतां तुमी आसले हिंगा काणकोणचो गेल्लो, तुमी प्रेस आसले काणकोणचो गेल्लो, बाबा जयबाब तूं बसूं जाय एका एमपीक. तुमी आयकलां ना? सांगा मरे, आयकलां तुमी? सावे सांग, आयकलां तुमी आयकलां? सो लोक खंय बरें येता. हांवें सांगिल्लें ना बाबा, हांवें अजून कांय चिंतलो ना. कित्याक जेन्ना लोकांक खबर आहा, जेन्ना पयलोच पळय तासदार जाला, बार्ली गांवांत मोठ्यांगा एक हॉल आसना, ते हिंगा केपें येवन काजार करतले. आनी तेन्ना म्हाका 1 करोड मेळटालो. एमपी 1 करोड मेळटा आमकां वर्साक. बार्ली मोठ्यांगा हांवें हॉल बांदून दिले त्या लोकांक, त्रास काडले हांवें. ती उदक नासलें, बोरवेल बांदले. म्हणजे मुगे कितें आमी कामू करप गरीब लोकां पासून. आनी तेका लागून आज बी गरीब लोक आज बी बरी सांग्या येता, सगळे येता. तेजे बाब तूं जायो, पॉलिटिक्सान तूं आमकां जायो सांगताय म्हाका. पूण हांवें अजून डिसिजन घेयना. कित्याक मुगेलें मन ना आतां म्हाका पॉलिटिक्सान म्हाका वचपाचें. पूण लोक म्हाका सारके तेंकोता कितले फावट कितले जालो लोक म्हणटा तेजे बाब तूं जाय आमकां, तूं जायो, तूं एक फावट एमपी जायो. हांवें डिसिजन कांय घेयना.